आता रस्ते बी सारखे बरे नाही ना तेका लागून दिसता सगळ्या कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी पॉटहोल्स पडे ना डेव्हलपमेंट PWDची हय म्हाका दिसता दर मंथली मिटींग आसता पण ॲडव्हान्स सांगलेलं का अर्जंट आपल्याला ना 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 एडवान्स सांगितलं किती पॉईंट असलं तर सांगा स्ट्रॉंग गव्हर्नमेंट स्ट्रॉंग मोदी बर्थडेचेर बी कितें डिस्कशन रस्त्याचेर मोदीचो कार्यक्रम आसा कसो कितें करता डिटेल आमचो सांगतलो प्रेसिडेंट मिटींग म्हणल्यार खऱ्या अर्थान एक बरी आनी आमकांय सगळ्यांक बरें दिसलें की मिटींग एक बरी म्हणजे सीएमान 27 आमदारांक जे आमी BJPचे 27 आमदार आहा हे आमदार मिनिस्टर तांकां सगळ्यांक आपोवन घेतले आनी सगळे सविस्तर प्रत्येकाचे जे कितें ग्रेव्हन्सीज आहा ते आयकून घेतल्योच ताजे भायर तेणी आनी एक अशें म्हणलें आहा की सगळ्या प्रत्येक कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन जावं ते मिनिस्टर तेंच्या डिपार्टमेंटा सहीत सगळे आपल्या एक फावटी बसपा जाय सगळ्यांक घेवन म्हणजे टोटल म्हणजे मिनिस्टर 12 मिनिस्टर ते जालेच ताजे भायर सगळे महामंडळाचे अध्यक्ष आसात तांकां घेवन सविस्तर हे घातली आनी डिपार्टमेंटा सगळे अधिकारी ताजे भायर जे रिक्रुटमेंट आसा ताजी म्हायती थोडी तुमचे विशयी जे आमी बील पास केल्ले आसा आनी तरी देखून जे फुडें मागीर कशें लागू जावपाक जाय खंय गरजेची जे आसात जे काही नीड आसा ही काही कशें ते घेवपा जाय कितें सगळें अननेसरी बेश्टी घेवन सांगितला तशें काही हे केल्लें आसा कितें प्रोविजन काही कडेन 5-5 वर्सांचे केल्ले आसता ते 5 वर्साचे जो स्ट्रँग आतांच घेवपाचो गरज ना आतां सद्याक कितें लागतलो तो आमी घेवपाक जाय जेणे करून ते घेयनासतना रावपूय ना कित्याक डिपार्टमेंट बरें स्मूथ चलपाक जाय म्हणजे अशें बऱ्यापैकी हें केल्लें आसा प्रत्येकाक सांगलां की तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर सविस्तर सखोल चवकशी करपाक जाय म्हायती आसपाक जाय खास करून ऑफिसर जे आसात ऑफिसर म्हणजे सगळेच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी म्हणजे सगळ्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटाक लक्ष दवरपाक जाय की कशे पद्दतीन कार्य चल्लां ज्या जाग्यार खंय इन्स्पेक्शन करून धरून ते म्हणजे आख्खी एक डिपार्टमेंटा भितर प्रत्येकाचे एक वचक आसपाक जाय आनी सुरळीत सगळें काम जावपाक जाय हें सगळें वेवस्थीत दुसरें प्रत्येक मतदारसंघाच्यो ऑडियन्सांनी आसतात त्यो ऑडियन्सांनी त्यो सॉल्व करपा खातीर एकठांय बसपाक जाय प्रत्येक आमदारांनी आनी सामकें सगळ्यांतलें म्हत्वाचें एक सांगलें आसा की दर म्हयन्याच्या तिसरी बुधवाराक प्रत्येक म्हयन्याच्या तिसरी बुधवाराक सगळ्या आमदारांनी म्हणजे मिनिस्टर आमदार आमी सगळ्यांक जॉयंटली मेळपाक जाय एटलिस्ट म्हयन्याक एक फावटी पूण आमी ट्राय करतले 2 फावटी आमी ट्राय करतलो म्हणजे 15 दिसांनी पूण कन्फर्म सारकें तिसरी बुधवाराक कित्याक बुधवाराक तशें पळोवपाक गेल्यार कॅबिनेट आसता म्हणजे कॅबिनेट असले आनी मिनिस्टर सगळे येयल्ले असतात आनी त्याच बरोबर बाकी सगळे म्हणजे तिसरी बुधवाराक हें केलें सगळ्यांक परत मेळपाचें आनी एक प्रत्येक म्हणजे हें बरें दुसरें खरेंच सगळ्यांकच हें आवडलें आनी अशें जावपाक जाय आशिल्लें आनी कित्याक पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आसलेले मागीर संघटन मंत्री जनरल सेक्रेटरी सतीश धोणे आसले पार्टीचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आसले आनी आमी सीएमांनी आमी सगळे 27 आमदार म्हणजे की आमकां सुद्दां सगळ्यांक खरेंच हें दिसलें की बरी स्टेप कित्याक जेणे करून खूब जाणां म्हणजे वैयक्तीक आपले आपले काम करपा खातीर सीएमा कडून मेळटात कोण मिनिस्टरा कडून मेळटा तें चालू आसता पूण सगळ्यांनी एकठांय येवप आनी सगळ्यांचे एकठांय जेन्ना प्लॅटफॉर्म म्हणजे एकठांय रावन सीएमा कडेन किंवा सगळ्या मिनिस्टरा कडेन एकामेका कडेन डिस्कशन जावप आपले अडचणी सांगप कसलो आनी तेजेर चर्चा जावप हें म्हत्वाचें आसता आनी आयज प्रामुख्यान हाजेर डिस्कशन जालां आनी सीएमांनी आनी पार्टी अध्यक्ष आनी महामंत्री सांगिल्लें आसा की महाराष्ट्राचें आतां इलेक्शन जातलें चड करून ऑक्टोबराच्या 3rd विकाक जावपाची संभव आसा तेन्ना चडांत चड आमच्या सगळ्यांनी त्या इलेक्शनाक आपले परीन सहकार्य करपाक जाय कित्याक महाराष्ट्राचें कंट्रिब्युशन भाजपाक गोंयच्या भाजपा भितर भाजपाक उबारणी दिवपा खातीर तेतूंत भरपूर हें आसा कंट्रिब्युशन आसा तुमी सुरवाती काळात सुद्दां भाजपाच्या हांगा स्ट्रॉंग फळीदारां न्हेसून त्या टायमार सुद्दां महाराष्ट्राचे अनेक अधिकारी लिडर्सांनी येवन हांगा प्रचार करप पार्टी संघटना वयर काडप इलेक्शनाक अनेक दीस म्हयने रावन हें करप हें काम केल्लें आसा तेन्ना महाराष्ट्राचें इलेक्शनां आसता तेन्ना आयज गोंयची एक आमच्या 27 जाणांचो फौज आसा स्ट्रॉंग भाजप हांगा आसा तेन्ना आमी सगळ्यांनी वचून आपले परीन प्रत्येकाने आपले कार्यकर्ते घेवन 10-15 कार्यकर्ते घेवन थंय रावचे
आमकां जशी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज किंवा एरिया वायज जशी जागो त्या भागाचे लोक आसात त्या एरिया वांटून दितले थंय आमचे कार्यकर्ते घेवन प्रत्येक आमदारांनी वयचे अशें सांगलें सामकी बरी आहे. आज आमच्या BJP लेजिस्लेटिव्ह विंगाची मिटींग जी आशिल्ली ती मिटींग हांवें आपयल्ली. मिटींग ऑलमोस्ट फक्त 2-3 जाण पावून आमी एक विश्वजीत कितें तरी कार्यक्रमाच्या निमित्तान बेळगांव आशिल्लो म्हणून पावूना आनी म्हाका दिसता बाकी मुरगयकर एक पावना रेस्ट ऑफ सगळे आयले. सगळे विशय डिस्कशन जे आशिल्ले डेव्हलपमेंटाचे बाकीचे डिसिजन्स आनी तेंचे सगळे डिसिजन हाजेर वेगवेगळ्या पद्दतीची चर्चा जाली तेंचो व्यू घेतलो फुडलें कितें करपाचें त्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो ठरयल्यो गेल्यो. अकॉर्डिंग टू सदांच कशें आसा आमी एक कॉमन एजेंडा घेवन फुडें वता तेन्ना पार्टीची आयडियोलॉजी आसत किंवा तेंचो सगळ्यांचो विचार आसत गोंयच्या दृश्टीन डेव्हलपमेंटातून फुडें वयता आसतना आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय. ताज्या खातीर वेगवेगळ्या विशयाचेर व्यू चर्चा तेंच्या कडल्यान मंत्र्यांचं खात्यांचेर आपली ग्रीप येवची सारकी म्हणून कितें सांगलां तुमकां कशें कितें मंत्र्यांनी ऑलरेडी आपल्या खात्याचें काम ऑफकोर्स सुरू केलां. सगळ्यांनी बऱ्या रितीन सगळे जाण काम करीत आसा. सगळे जाण आतां वेगवेगळ्या आपल्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांनी वचत आसा. हांवें ऑलरेडी रिव्यू मिटींगूय दवरल्या म्हणजे तेंच्या वांगडा बसल्या उपरांत म्हाकाय तेंच्या खात्यांतल्यो सगळ्यो गजाली समजपाक येतल्यो किंवा आमकां आनी इन फ्युचर सपोज जर कितें करपाक जाय आसत फॉर एग्जाम्पल TCP मिनिस्टर हांव ताच्या बरोबर तेच्या खात्याच्या सगळ्या ऑफिसरां बरोबर बसल्या उपरांत लोकांक कितें सामान्य लोकांक जे डिफिकल्टीज आहा पळय त्यो आमच्या डिस्कशनांतल्यान सॉल्व करूं येता म्हणून हांवें आतां हाज्या उपरांत एवरी वीक मिनिमम एका मिनिस्टराच्या बरोबर तेच्या खात्याच्या सयत म्हणजे रिव्यू मिटींग्स ज्यो आहा त्यो सुरू जातल्यो जेणे करून इन लॉंग रन आमकां तें स्ट्रीमलायन करपा खातीर बरें पडटलें. डिफरन्सीस आसले डायरेक्टराचे आनी ते इश्यू जाल्ले तेजेर कितें सोल्युशन कोणाचे डिफरन्सीस कांय नाशिल्ले. मंत्री आनी त्या मंत्रालयाचे कॉर्पोरेशना मध्ये डिफरन्सीस जावचे काही ना म्हणजे डिफरन्सीस जे आहा पळय न्ही रे हे म्हाका दिसता लोक क्रिएट करता. डिफरन्सीस कांय नासता आनी थोड्योश्यो बातम्यो बी व्हडल्यो हाडून त्यो क्रिएट केल्यो वता. ओके व्हडलेशें कांय नासलें. एकदां दोग जाण जर एके कडेन काम करता आसतना एक वेगळे म्हणजे म्हाजी आयडिया हें करपाचें तेजी आयडिया तें करपाचें इतकें क्रिएट जाता. ते जावचें ना म्हणून तुमी मिटींग घेता म्हटलें डिफरन्सीस आतां वेळच्या वेळी जेन्ना हांव डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतलो तेन्ना कन्सर्न तेंच्या कॉर्पोरेशनाची मिटींग घेतली वयतली. ताज्या मिनिस्टरा कडेन ताजें जें कितें आसा कशा पद्दतीन कॉर्पोरेशनचें काम फुडें वचपाक जाय ती ताका इन्स्ट्रक्शन्स आसा ती म्हाजे कडल्यान दिली वयता. ओके जॉबांचें तुमचें हें सायन जावन येयलां स्टाफ सिलेक्शन हय, कमिशनाचें स्टाफ केन्नाच्यान सिलेक्शन फंक्शन करपाक आतां तुमचें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सँक्शन जाल्या उपरांत तेजेर स्टाफ सिलेक्शन कमिटी चेअरमॅन अपॉयंट करपाक जाय बाकीची जी कमिटी आहा ती घालपाक जाय. इट वील टेक सम टायम बट तरी सुद्दां ताका लागता आतां एमर्जन्सी ज्या पोस्टांची भरपाक जाय एमर्जन्सीची गरज लागपाक जाय ती जशी हांवें म्हटलां ते पर्सनल डिपार्टमेंटांतल्यान तेंच्यांनी परमिशन घेवन ते पोस्ट भरपाक कांय हरकत ना. आमी खंयसरूच जे विरोधक आरोप करता त्या प्रमाणे हेल्प बंद करूंक ना. रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करूंक ना. रिक्रुटमेंट प्रोसेस इज ऑन. पण मिनिमम रिक्वायर्ड तितलोच जातलो. आत्ता कितें गरज आसा तो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जातलो. ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चरची सुरू आसा हेवटेन कलेक्टराची सुरू आसा ESIची सुरू आसा हेल्थांतल्यो सुरू आसा सगळ्यो सुरू आसा. लास्ट टायम पोस्ट येयले न्हू 600 स्टाफ ताजेर ऑलरेडी ताजेर डिस्कशन जे आसा हेल्थ मिनिस्टराच्या बरोबर बसून डिस्कशन जावन तो कितें तरी विशय आतां कितें मिनिमम रिक्वायर्ड पयलीं भरतले. आतां ताजेर जस्ट हेल्थ मिनिस्टर आज नाशिल्लो म्हणून ताच्या बरोबर मेळोंक ना. एक मेळ्या उपरांत ताजेर जे कितें तेजी गरज आसा ते पोस्ट भरल्या वयतले ताजेर कांय तेंची लोकांची एप्लिकेशनां दिवप चालू आहा तेंची मातशी कन्फ्युजन आहा सो ती चालू दवरपाची तेंच्यांनी. एक्चुली ते आतां हांव मिनिस्टरा बरोबर बसतलो जाल्यार तेजी एक्चुली आत्ताची रिक्वायरमेंट कितें आसा हें पळोवन उलोवंक शकतलो. आज आउट ऑफ आसा तो बसता आनी एकदां ठरयता.